नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पर्रीकराचो वारसो फुडें व्हरपाची ताच्या पुताची तयारी आसल्यार तो ताचो अधिकार। विजयाचें वक्तव्य बाबुशांक गेलें कोत्र। बाबुश म्हणटा पर्रीकराचो राजकीय वारसदार सिद्धार्थ कुंकळेकार। मोगोन काडलो म्हूण मोगो सोडचो ना, बीजेपीतूय वचचो ना। शिरोड्या मात लवूचो बीजेपीच्या सुभाष शिरोडकाराक तेंको। नवो पक्ष काडटा म्हणटा त्यो वावड्यो। लवू मिडिया मुखार। स्वार्था खातीर ढवळीकरांनी मेळून मोगो काँग्रेसीक विकलो। काँग्रेस मोगो सीट शेअरिंगाचेर मुख्यमंत्री सावंताचो सणसणीत आरोप। हे वेंचणुकेंत गोंयची बीजेपी सोंपतली, सुदिनाची जाप। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सा वरवीं देणग्यो दिवपी देणगीदारांची म्हायती दिवची पडटली वेंचणूक आयोगाक। सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश। राजकीय पक्षांक 30 मायाची मुजत। वाळपय सेंट्रल बँकेचे एटीएमाची दशा। पैसे सोडून एटीएम मशीनाचे दार निखळून हातात। बँकेच्या स्टाफाचे कानार केस। एटीएम धडना तेन्ना सेक्युरिटी गार्डूय ना। आनी संतोष ट्रॉफीत गोंयान केलो नेटान कमबॅक। फाटले मॅचीत ड्रॉ मेळिल्ल्या उपरांत आतां दिल्लीक धाडायले। मनोहर पर्रीकराचो वारसो फुडें व्हरूंक जाय आनी ताच्या पुताची तयारी आसा जाल्यार ताका पयलो अधिकार म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय उलयलो खरो। ताचें हें वक्तव्य बाबूश मोन्सेराताक कोत्र गेला। तितल्यार बाबूश चाळवलो। राजकारणाक खंय वारशाच्या नांवान नवो ट्रेंड येवंक लागला। पर्रीकराचो वारसो फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार तो सिद्धार्थान व्हरप। पर्रीकार दुयेंत आसतना मतदारसंघ सांबाळा खंय सिद्धार्थान। म्हजो ओपिनियन उत्पल जर थंय रावता जाल्यार ही इज हॅविंग मोर रायट टू हीज लेगसी, टू द लेगसी ऑफ मिस्टर पर्रीकर बींग हीज सन। पूण तो रावतलो, ताची पार्टी ताका रावूंक दितली, तो ताका पार्टी एक्सेप्ट जातलो, एक्सेप्ट तो करतलो तांचे वांगडा, हें सगळें फ्युचर सपोर्ट. First, I don't understand what is this. All of a new trend is started now of legacy part of it. Means tomorrow what happens if Babush dies, my son should carry on. Tomorrow Jennifer dies, means our children should carry on. Is that what legacy is about? So no one else should get a chance to basically to contest. Is that so? These legacies and all is in a dictatorship. When there's a dictatorship, that is the time when there's legacies and all are considered. So not when in democratic forms, it is not a question of legacy and all. पर्रीकराचो राजकीय वारसो फुडें व्हरपाकूच जाय जाल्यार तो अधिकार खंय सिद्धार्थाचो। I think that legacy goes to this fellow, no? Siddharth, don't you feel so? He had given Siddharth the charge of Panjim when he was away. Even when he was sick, or for almost a year, he never took his sons or told his sons, just go and look after Panjim while I am sick. And to tell the people that I am sick, so in my absence, my father has sent me to look after the constituency. In fact, Siddharth only was looking after the constituency, even when Mr. Parrikar was sick. And even till today, Siddharth is looking after the constituency. पर्रीकरान 20 वर्सां पणजे व्हडलेशें कांयच केलें ना। लोकांनीच थारावचें वारसो जाय काय डेव्हलपमेंट। What development they have seen in the past 20 years, or whether they want to continue with the same state of affairs in Panjim in future. People should decide whether legacy is more important for legacy of a person who has basically has not given much to the people of Panjim. Maybe only talks, or a real development. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। शिरोड्या सुभाष शिरोडकाराक तेंको दियात म्हणून मोगोचो आदलो सरचिटणीस लवू मामलेदारान जाहीर उलो मारला। ताका मोगो पक्षान काडला खरो, मात लवू सांगता ते प्रमाण तो मोगो केन्नाच सोडचो ना। विचारल्यार सांगता बीजेपीतूय जॉयन जावचो ना, नवो पक्षय काडचो ना। सुदिनान खंय स्वताचो पक्ष काडला, MGP म्हज्या घरचो पक्ष। खुबशा लोकांक दिसलें की हांव नवो पक्ष काडटा म्हणून, पण नवो पक्ष काडपाक हांव सोदिना। पूण MGP आसा तेजें नांव फक्त एक बदलपाचो एक विचार आसा। भाऊ साहेबाची MGP एक वेगळी
आनी ही दुसरी MGP म्हाजो घरचो पक्ष इंटू ब्रॅकेट ढवळीकर. म्हाका ऑफरी खूब जवळ जवळ 1 वर्सा पासून ऑफर येवपाक लागली. पूण हांव जें चिंत्तां लोकांक डिमांड आसा की ढवळीकरा कडल्यान पार्टी करून काडून घेया. पार्टी जर वाडयतले जाल्यार ती लिमिटेड कंपनी दवरूं नाका, ती पब्लीक कंपनी करा असो लोकांचो डिमांड आसा. आनी हांवूच जर भायर सरलो जाल्यार तो विशय हांव चिंत्तां विशय हँडल करपाचो तो सक्सेस जायना. आनी तो सक्सेस करपा खातीर म्हाका हांगाच रावप इम्पॉर्टंट. खंयच्याच दुसऱ्या पार्टीक जॉयन जावपाचो आजून तरी हांवें विचार करूं ना. म्हाजें शिरोडेच्या सगळ्या लोकांक आव्हान आसा, अशा फटींग मनशाक तुमी राजकारणान स्थान दिवं जायना. हांव म्हणटां तेजेर एक मोठो दांडो पडला, तो दांडो पडला तो आजून ताका थोडो सुद्दां जीव येवं जायना अशें हांव सगळ्या शिरोडेच्या लोकां कडेन मागतां. आज आमकां दिसता, सगळे कडेन दिसता की BJP सरकार सेंटराक येतलें, BJP सरकार हांगाय उरतलें. आनी अशा वेळार सगळ्या लोकांनी BJP बरोबर रावप हें म्हाका योग्य दिसता. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्सां वरवीं देणग्यो दिवपी देणगीदारांची म्हायती राजकी पक्षांनी वेंचणूक आयोगाक दिवची पडटली. देणगीदारांचें नांव, पॅन कार्ड, बँक अकावंट डिटेल्स 30 मे मेरेन सील्ड लिफाफ्यांत दिवपाचें. इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्किमी विशीं एके NGOचे आव्हान याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाचो अंतरीम निर्देश. सरकार म्हणटा देणगीदारांची नांवां जाहीर केल्यार तांचेर विरोधी पक्षांचो दबाव येतलो. कॅश देणग्यो आळाबंद हाडूंक स्कीम केल्या. इतलो तेंप राजकी पक्ष 20,000 मेरेन कॅश डोनेशन घेताले. आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है. इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे. और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है. उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा. स्वार्था खातीर ढवळीकरांनी लोकसभेक मोगो पक्ष काँग्रेसीक विकलो. मोगो काँग्रेसीचे सीट शेअरिंगाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो सणसणीत आरोप. 1994त मोगोचें बोट धरून गोंयांत आयिल्ली BJP हे वेंचणुके उपरांत सोंपतली म्हूण सुदिनाची तेच भाशेंत मुख्यमंत्र्याक जाप. शिरोड्या प्रचाराक गेल्ले कडेन दोगांची एकामेकाचेर शाब्दीक चढाई. आयज आनी एक डिसिजन जालें. हे सगळे पळयल्या उपरांत ते जाणटे आवयकूय खबर आहा, तिका शिव दिसल्या उपरांत ती मत मारताली. बट तो शिव जो आसा, तो मोगो पक्ष जो आसा, आज ढवळीकर कंपनीन काँग्रेसवाल्यांक विकलो. हांव सरळ सांगतलो की काँग्रेसवाल्यांक विकलो. आनी कित्या खातीर? स्वताच्या स्वार्था खातीर. कित्या खातीर? स्वताच्या भावा खातीर. आमी ताका काडून उडोवंक नाशिल्लो. आमी काडून उडोवंक नाशिल्लो. तेणी जी कृती केली ताका लागून आमकां काडून उडोवचो पडलो. जाच्या फाटल्यान पार्टी 100% उबो आसा. आमी सुभाष शिरोडकरा खातीर आमकां असले लोक जे आसा हे तेल लायत गेले. आमी सरळ सांगता, आमच्या राष्ट्रीय पक्षान अध्यक्षान तांकां उतर दिला आसात, तांकां परत निवडून हाडपाची जबाबदारी आमची असली. म्हणजे सरकार कोणाचे जरी असले जाल्यार PWD मिनिस्टर तोच दर फावटी सांगता 24/7 उदक मेळटा म्हणून. म्हाज्याय मतदारसंघात अजूनही 3 वरां मेळनासलें. अजूनही 3 वरां उदक मेळनासलें हांव स्पश्ट सांगता. आनी तुका कांय खबर ना, सगळें हांव जाणा म्हणटा. कितें तो जाणा हें म्हाका खबर ना. ती शपथ सांगता तुमकां. प्रत्येक फावटी जर विचारपाक गेलो, हांव आमदार आशिल्लो, हांव विचारपाक तुका प्रमोद कांयच खबर ना, तूं कसो निवडून येयला पळय न्ही, तो तूं नको म्हणा, हांव जाणा म्हणटा. आणि हे करपाक मुख्यमंत्री आनी बाकीचे लोक आमी जे कालच्यान कितें करता पळय, लज दिसता म्हाका. मुख्यमंत्र्यान आपली खुर्ची सांबाळपाची आवश्यकता आसा. हांव सांगता खरें म्हणजे फाटल्या विधानसभेत तो मोगो पक्षान जर थंय उमेदवार दवरिल्लो जाल्यार तो निवडून सुद्दां वचो नाशिल्लो. तर आमी विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो जो शब्द आसा बरोबर हांगा लागता.
मनीस तसो कित्याक कितें करपाक लागलो ताका एक एक गोश्ट नास्तीक करीत वता म्हणजे आपल्याकूच कशें काबार करपाचें सत्ता केले आसात मंत्रीपद केले आसात पूण लोकांचे प्रेम म्हणजे पयलें गेले ना ते प्रेम तुमचे वयर वतले लोकांक तुमी नाका जाल्यार कळून चुकतले आतां मुख्यमंत्र्याकूय सांगता खरें उलय म्हणून तुका जर खरेंच म्हणजे 2 मनीस व्हरपाचे आशिल्ले ते दिसाचे व्हरपाचे रातचे न्हय एका चौकीदार म्हणना एका दरोडेखोर म्हणटा लक्षात दवरा मग पक्ष शिवाय तुम्ही मुखार वता वचा तुमकां कोणी गोंयांत हाडले 1994 वता मगो पक्षान हाडले मगो पक्षा कडेन युती करून तुम्ही गोंयांत आयले हे लक्षात दवरा नाजाल्यार गोंयांत तुमकां स्थान नाशिल्लें आनी आतां हेचे फुडें गोंयांत तुमकां स्थान ना. वाळपयत सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे एटीएमाची दशा वाऱ्यार. एटीएम मशीनाचें दारूच निखळून कस्टमराच्या हातात येवपाचो प्रकार थंय घडला. वाळपयचो अकीब शेख म्हणटा तो पयशे काडूंक गेल्ले कडेन पयशे येवपाचे सोडून एटीएमाचें दार ताचे हातांत आयलें. ताणें बँकेच्या टोल फ्री नंबराचेर कॉल केलो मात थंयच्यान रिस्पॉन्स ना तो पळोवन रिपोर्टराक फोन केलो. जे सेंट्रल बँकेचे एटीएम आसा ते एटीएम ज्या टायमार एकलो कस्टमर आयल्लो ऑलरेडी सीसीटीव्ही फुटेज बँकेकडे आसतली. जो कस्टमर आयल्लो आनी त्या कस्टमरान म्हाका सांगलें की हे एटीएम जे आसा पळय ते डायरेक्टली भायर येता. तुम्ही पळोवंक शकता की फायनली सगळे फुल फ्लॅश भायर येता. बँकेच्या स्टाफाक विचारल्यार कॅमेराचेर एकलोय तोंड उगडूंक तयार ना. जो आपका पूरा एटीएम है वो पूरा बाहर आया था मॉनिटर से. सो अब इधर के इंचार्ज बोल के अभी क्या इसके ऊपर क्या एक्शन लेगा. अरे क्या तू आइए इधर. दुसरो स्टाफ म्हणटा आमी मनीस चुको घडटात. एटीएमाच्या दाराचे लॉक तुटला आसतलें. कॅमेरा ऑन आसा ते पळोवन तोवूय ओगी. आम्ही मनीसा मनीसाने कोणाकडसून काय चुकी जाऊ शकता काय ना जाऊ शकता नाही. बरोबर. हा आता किती आला लॉक केला कोणी ओपन केला असं प्रकार पळयल्यार एटीएमाची सुरक्षा वाऱ्यार. एटीएम मशीन धड ना तेन्ना सेक्युरिटी गार्डूय ना. मशीन स्टक जाली मिडल आणि थोड्या टायमा वेट केलो हांगा आनी पयले की ती मशीन जो अपर पार्ट जो आहा तो भायर येता. तेजे उपरांत हांव टोल फ्री नंबर जो आशिल्लो ताका फोन केलो कोणें रिसीव करूंक ना. मागीर म्हाजो एक फ्रेंड महादेव जोशीक ताका इन्फॉर्म केलें हांवें. मागीर ताणें पुलिसाक इन्फॉर्म केलें आनी पुलिसान येवन ती मशीन फिक्स केली. एज इट डील्स विथ मनी म्हाका दिसना की एक सेफ आसा आनी कोण सेक्युरिटी अवेलेबल नासता. रातचो असोच आसता आनी हो मातसो प्लेस मातसो भितर पडटा रोडाचेर मातशें कुशीक पडटा. अशें जर जातालें सेक्युरिटी आसूंकच जाय कारण हे लोकांचो पयसो आहा न्ही. फाल्यां समज कोणी येलो जाल्यार कशें जाय. एक गरीब बावडो येतलो काडपा आनी तेजे पयशे सगळे तर तेचे मागीर बँक हे करता दिता म्हणसर ताका वर्सां वयता म्हणटा तेणी कितें करचें. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. बीजेपी आतां विजय सरदेसायाचे हातांत. गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकराचो थमणो. बीजेपीचे उमेदवार खंय विजय थारायता. म्हापशा जोशुआक घालपी तोच आनी आतां पणजे तोच थारायता. 2014 मोदीचे सभेक 1.5 लाख लोक जमिल्ले. पत देविल्ल्यान हे फावट खंय तशी सभा घेवपाचें धाडस बीजेपीन करूंक ना. गोवा सुरक्षा मंच पणजे उमेदवार घालता. 2014 जी मोदींची सभा जाल्ली आणि 1.25 लाख ते 1.5 लाख अशा प्रकारची गोंयांतली सगळ्यांत मोस्ट अटेंडेड अशा प्रकारची मिटींग ती जाल्ली. ह्या वेळाचेर मोदींची अशा प्रकारची मिटींग घेवपाचें धाडस गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीन केलें ना. आतां बीजेपीचे कॅन्डिडेट सुद्दां ठरोवपाचें काम आनी प्रोजेक्ट करपाचें काम विजय सरदेसाय करता. फ्रांसीस डिसोजा माजी उपमुख्यमंत्री गेल्या नंतर सगळ्यात पयलो स्टेटमेंट जोशुआक मेळून आयल्या नंतर विजय सरदेसायान केलो की बीजेपीन जोशुआकूच तिकीट दिवपाक जाय. आतां सुद्दां पर्रीकर गेल्या नंतर तांचे चिरंजीव जे उत्पल पर्रीकर आसात तांकां तिकीट दिवची अशा प्रकारचो आग्रह बीजेपी पेक्षा विजय सरदेसायान अदीक चलयला. विजय सरदेसाई हे भारतीय जनता पार्टीक कितें आसतली फ्युचर
ते ठरयतले. भारतीय जनता पार्टीतल्या कोणाच्याच हातांत आतां तें उरूंक ना. आमी निर्णय घेतलेलो आसा की पणजेन सुद्दां आमी उमेदवार दवरतले. संतोष ट्रॉफीत पहिल्या मॅचीत सर्विसीसा 8 ड्रॉ जाल्या उपरांत गोंयान शुक्रारा आपलो नेट दाखयत दिल्लीक 4-8-2 गोलांनी धाडायले. गोंयचे 2 मॅचींनी आतां 4 पॉयंट्स जाल्यात आनी ते ग्रुप एत टॉप सुवातेर आसा. 14 तारखेर गोंय ओडिशा आड खेळटले. ही सर्त लुधियाना पंजाबात चालू आसा. गोंय फुटबॉलाची खाण ही राष्ट्रीय मळार ओळख गेल्ले 10 वर्सांत मातशी कमी जाल्या. हाचें कारण म्हळ्यार राज्याक संतोष ट्रॉफी सर्त जिखूंक आयिल्ले अपेस. 5 खेपेचे जैतिवंत गोंय आतां लुधियानात कितें करतात हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. पयलेच गेमीत सर्विसीसा आड ड्रॉ जाल्ल्यान लोकांक मातशें बेजासांव जालें. पूण कोच समीर नायकाच्या मार्गदर्शना खाला शुक्रारा सकाळीं गोंयान नेटान कमबॅक करीत आपली दुसरी ग्रुप गेम जिखली आनी फुटबॉल मोगी आनी संतोष ट्रॉफीक आशेल्ल्या राज्याक मातशी उर्बा मेळ्ळी. गोंयान दिल्लीक 4-8-2 गोलांनी मारीत ग्रुप एन टॉप सुवातेर जागो मेळयलो. हे मॅचीन चेतन कोमरपंत, लालवाम पुइया, स्टॅनली फर्नांडीस आनी ग्लेन मार्टिन्सान दरेकी 1 गोल मारलो. हाफ टायमार गोंय 1 गोलान लिडींग आशिल्लें. गोंयाची तिसरी मॅच ओडिशा आड आयतारा जातली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.